पास्कांचो काळ 6 सातोळे बेरेस्तार. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 16 वळी 16 ते 20. जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचे नान आनीक थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हटले, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. आनी हांव बापाशी वेता. हे तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारून करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हटले, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचे नात आनीक थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हटलां. ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगतां, तुम्ही रडतल्यात आनी पिरगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरी जातलो. तुम्ही खोंती बरी जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू म्हणटा तुम्ही रडटल्यात आनी पिरगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरी जातलो. तुम्ही खोंती बरी जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. आमच्या जिवितांत दूख आनी सूख आमी अनुभवता. जायते फावटी दूख आमकां एकामेकाशी ओडून हाडटा आनी आमी देवाशी लागीं येता. आमी मागणें करता आनी आमकां ह्या दुखान देवाचो आदार मागता. आनी आमी आमच्या दुखांतली, कोश्टांतली आनी पिडेंतली भायर सरता आनी खुशाल जाता. खरेंच आमकां संतोष मेळटा. हो संतोष आयच्या शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता.